फर्स्ट पावस जळलो असो आता जळलो तो तुका हें बसलां म्हाका दिसता अख्खो फूल पावस म्हळ्यार हें सगळे हे आसा तितले सगळे सकयल बसपाचें कित्याक काम सामकें तेगे म्हाका दिसता थर्ड क्लास क्वॉलिटीचें जालें आसा. सेकंड म्हळ्यार आमगे ते हेजेर पसून तांणी गेट गेटी हें केलें ना गेट आसा ती कितें जाली गोरवां येतलीं भितर भरतलीं आनी आमगे फुटबॉल म्हणटा आमगे मेन पावसा भुरगीं सगळे फुटबॉल खेळटात जाल्यार तेतूंत कितें जाता गोरवां आयलीं गांव उदक भरलें म्हणटकीर ग्रावंड फुकता आनी गोरवां भरता फुटबॉल खेळटाना ताका घेतो पडोन बुराक पडलें म्हणटकीर भुरगीं खेळटाना तांकां पांय मोडपाचे इंजरी जावपाक खूब चान्सीस आसतात. हेजेर झेडपीन कितें सांगलां झेडपी बी येयल्लो हेजे बद्दल? हय ते ना झेडपी येयल्लो आमदार येयल्लो मिनिस्टर येयल्लो तेणें सांगलें ते नोव्हेंबर म्हणल्यार कंप्लीट करून दीत म्हणून. ड्रेनेज सिस्टम तेणी दवरला पायप दवरला ती पायप एकदम वर धरलय आनी ताका लागून तें उदक वचना. तें उदक वयतल्यार ताका बरी ग्रावंडाक फिलिंग करून मात घालपा जाय आसली आनी मात वयर येवन तें पायपांतल्यान वचपा जाय आसलें पूण तें तेणी केलां इनकम्प्लीट दवरून हो गेला. हेजेर विचार आमी आतां हो ग्रावंड कशें फिलिंग माती घालून कितें जाल्यार निवळ करून भुरग्यांक दिवपाचो असो विचार आसा आमचो. पूण आतां पावस चडट्या कारणान ती माती मारली जाल्यार सारकें जाता अशेंय बी आमकां तेजी हें ना कंट्रोल भरत ना भरत अशें.